श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। Happy
श्री गणेशाय नमः। आयज गणरायाचे आगमन जाल्लेल्या हांव नॉर्थ गोवा जनरल सेक्रेटरी काँग्रेसीचो ह्या नात्यान अख्ख्या गोंयांत गणेश त्याची हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी हांव देवा कडेन मागता की आयज जो एक व्हडलें संकट इल्लेल्या अख्ख्या वर्ल्डाक तशेंच गोंयांत गणराया कडेन मागता हांव की तें संकट तूं वयताना तुज्या पांयां घालून घेवन चल आनी लोकांक परस सुरक्षा दी इतलें सांगून हांव म्हाजे दोन शब्द श्री गणेशाय नमः। तुम्हाला सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या सगळ्यांना शुभेच्छा। यंदाच्या वर्षी कोरोनाचं जे काही सगळ्यांकडे सावट आहे त्यामुळे सगळ्यांनीच आपापल्या कुटुंबापुरतं मर्यादित राहून हा जो उत्सव आहे तो साजरा करावा। गणराया आपला जो देव आहे तो सगळं सांभाळून घेतो, जे काही आपले आहे म्हणजे साधनसामुग्री जी आहे तेवढ्या ह्याच्यात आपण मनोभावे पूजा केली तरी त्याला पोचते। त्यामुळे जास्त मार्केटिंग, जास्त वस्तू घ्यायला किंवा बाकीची धावपळ न करता किंवा नॉर्मली जसं आपण मित्रांकडे येतो जातो तशी जास्त हे न करता आपण सध्या माणसं एकमेकांशी कशी व्यवस्थित राहतील, त्यांच्या म्हणजे आरोग्य कसं राहील याच्याकडे लक्ष देऊन आपण यंदाचा गणेशोत्सव साजरा करूया। आपल्या मुलांना पण सगळं घरातली कामं जी आहेत ती सगळी विभागून घालून त्यांना व्यवस्थित मजा करायला देऊया। सगळी कुटुंबसुद्धा जे आपल्या एकत्र कुटुंब किंवा बाकीची जी लांब लांब असतात सगळे येऊ शकत नाहीत, अशा ह्याच्यात थोडेसे जे लिमिटेड जे लोक असल्यामुळे त्यात थोडासा निरुत्साह जरी झाला तरी जे काय आपलं हा उत्सव आहे तो आनंदाने साजरा करून सगळ्यांचं जे काय आयुष्य आरोग्य सगळ्यांचं चांगलं होऊन हा संकट जास्तीत जास्त दूर जाऊ एवढा मी देवाकडे मागणी करूया। धन्यवाद। पार्थिवसिद्धिविनायक सहित उमामहेश्वराभ्यां नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः।
कर्वे कोरगाव पेडणे गोवा. वार्षिक आमचा तर तो 5 दिवसाचा गणपती. परंतु यंदा तर म्हणतात ते यंदा तो कोरोनाचा महामारी रोग आल्यामुळे प्रत्येकाचा तर म्हणतात तो प्रॉब्लेम झालेला आहे. 5 दिवस 1.5 दिवस असे तर असतातच, प्रत्येकाचे गणपती आहेतच. आमचा जो असतो तो हा जो आहे तो गणपती मातीचा आहे पूर्ण प्रकारे केलेला. आम्हीच तर बनवलेला आहे गणपती. आणि तर आम्ही तर त्याला 5 दिवस ठेवणार आहे यंदा सुद्धा. परंतु यंदा तर एक तर म्हणजे फायद्याची गोष्ट आहे लोकांची की प्रत्येकान आपापल्या घरात बसून आपापल्या गणपतीची प्रत्येकान सेवा तर करायची आहे. गणपती अथर्व शीर्ष म्हणा, गणपतीचा तुम्ही म्हणतात ते स्तोत्र म्हणा, नामस्मरण करा. यंदा तर म्हणतात तो हा एक तर प्रत्येकाला चान्स आलेला आहे. कोणाच्या घरी तुम्ही तर जाऊ नका, आपापल्या तर घरी थांबा. प्रत्येकानं आपापल्या तर गणपतीची सेवा करायची. एवढं तर आहे सांगणं माझं. घाई सगळ्या कन्यो नृत्य करपाची, बाप्पाच्या एवकाराक भोग आडपाची, बाप्पाची मूर्ती घराती घेऊन येवपाची. बाप्पा आयलो रे पूजेक लायलो गा, गौरी शंकर ताच्या साथीक पुजलो गा. एका वर्सान मेळी ती एकामेकांक, चौथीच्या निमतान गोड दोड केले गा. बाप्पाक निवेदाक मोदक दाखयले गा, देवाचे प्रासादीक जेवण जेवले गा. आयली रे चवथ आयली, सगळ्याची सगळ्याक धाव धाव झाली. दारा सगळी श्री गणेशाय नमः. रंगान रंगयली, बोनेरा तोरणांनी घरा सजली. खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता, आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक. बरे तरेन समाजान आमी वावरुया. खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता, आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक. बरे तरेन समाजान आमी वावरुया. बाप्पा सगळ्यांच्या काळजात बसला रे, सगळ्यांच्यो कृती बसून तो पळयता रे. तेका जाय तशी आमची जीण करूया रे. आयली रे चवथ आयली, सगळ्यांची सगळ्याक धाव धाव झाली. दारा सगळी रंगान रंगयली, बोनेरा तोरणांनी घरा सजली. आरास करपाक भाल्ली माटोळी, दारान रंगली सुंदर रांग. नमस्कार, हांव हर्षल पवार आणि हो माझं कुटुंब तुमकां सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा करता. आणि तसेच तुमच्याकडे सगळ्यांकडे मागणी करता की जे ह्या परिवारान जे चल्ला म्हटल्यार कोरोनाचो जो व्हायरस सध्या चालू आसा, सो सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क घालपाचे हे पालन करा आणि आपल्या जीवाची काळजी घेया. गणपती बाप्पा मोरया. श्री गणेशाय नमः. घाई सगळ्या कन्यो नृत्य करपाची, बाप्पाच्या एवकाराक भोग आडपाची, बाप्पाची मूर्ती घराती घेऊन येवपाची. बाप्पा आयलो रे पूजे. नमस्कार गोंयकारांनो, तुमकां सगळ्या गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. हांव मागता हो सगळो जगान संकट येयला कोरोना व्हायरस तो नष्ट जावपाचो. परत एकदा तुमकां गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. श्री गणेशाय नमः. देव बरें करूं. कलायलो गा, गौरी शंकर ताच्या साथीक पुजलो गा. एका वर्सान मेळी ती एकामेकांक, चौथीच्या निमतान गोड दोड केले गा. बाप्पाक निवेदाक मोदक
मोदक दाखयले गा देवाचे प्रासादीक जेवण जेवले गा आयली रे चवथ आयली सगळ्याची सगळ्याक धाव धाव जाली घरा दारां सगळी रंगान रंगयली बोनेरा तोरणांनी घरां सजली खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक बरे तरेन समाजान आमी वावरुया खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक बरे तरेन समाजान आमी वावरुया सगळ्या गोंयकारांक चवथीच्यो शुभेच्छा. बिचोलकारांनी सगळ्या दाखोवन दिल्लेले आहा की चवथीचो जो आमचो सण आसा त्या सणाक कोणाक गिरायक घालपाचें आनी कोणाक ना हे सगळे सारखेच दाखोवन दिल्लेले आसा. आनी आमच्या पंतप्रधानान जे एक कॅम्पेन चालू केल्ली लोकल इज वोकल हेका सुद्धा सपोर्ट करून बिचोलकारांनी सामकोच एक पंतप्रधानाच्या एका उतराक मानून सगळे सारखे जे जाय तशेंच केल्लेले आसा. आणि त्याच बरोबर हांव सगळ्या गोंयकारांकडे मागता की जे आमचे सण जावं आनी कितें येता ते आमच्याच लोकांक सपोर्ट करचे जितूंतल्यान आमचे लोकूय फुडें वयतले. देव बरें करूं. श्री गणेशाय नमः. बाप्पा सगळ्यांच्या काळजात बसला रे सगळ्यांच्यो कृती बसून तो पळयता रे तेका जाय तशी आमची जीण करूया रे आयली रे चवथ आयली सगळ्याची सगळ्याक धाव धाव जाली घरा दारां सगळी रंगान रंगयली बोनेरा तोरणांनी घरां सजली आरास करपाक भाल्ली माटोळी दारान रंगली सुंदर रांगोळी सगळ्यांक तुमकां गणपती चतुर्थीच्या शुभेच्छा. आणि अशें ह्या गणपती चतुर्थीन ह्यो आतां कोरोना म्हणून ह्यो एक वायरस येयल्लो आसा तेका लागून आमची चतुर्थी खास कांय साजरी जाली ना म्हणून थोडेशे कितें गणपती आमी केले आसा ते आमच्या गणपती लागून केल्ले आसा ते मान्य करून घेवचे आणि सगळ्यांचो देव बरो करचे. गणपती बाप्पा मोरया. श्री गणेशाय नमः. माझे नाव जीवन लोलयेकार मागे घरकान सरिता लोलयेकार आणि चलो आतिश लोलयेकार. आमी वर्स जशी पळय करताले चवथ त्या पद्दतीन आमकां ह्या वर्सा करूंक मेळना. तर कित्याक कोविड-19 लागून हें दुयेंस पळय हें जगभर पसरलां आनी ही महामारी लागून जें पळय आमकां सगळें हें जाल्लें आसा ताका लागून आमकां चडशें हें करूंक मेळना. आतां आमचे कडेन सगळें घुमट तबलें पेटी शेमोळ सगळें आसा पूण वाजोवपी कोण ना. आतां ह्या वर्सा अशें जाल्लें आसा की कोणूय येवंकूच तयार ना. आतां आमी सुद्दां पुजा करतना मास्क तोंडाक घालून करची पडटा अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आतां आमी पावयतना सुद्दां आमकां फक्त लिंगार व्हरतले आमी लिंगार पयलीं व्हरतले आमी ते ह्या वर्सा लिंगार बी कांय व्हरचे ना. घरची घरां पुजा करतले हांगा विसर्जन करतले हांगाच पावयतले. ताका लागून सगळ्यांनी केअर घेवचें हें हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागतां की ह्या कोविड-19 लागून सगळ्यांनी आपापल्या जिवाची केअर घेवपाचें. पयलीं तुमचे फॅमिली मेंबर्स बी येताले ते येयले ना? हां वर्सा आमचे फॅमिली मेंबर खूब येताले सगळे शेजारी येताले फॅमिली मेंबर येताले. तांकां आमी सांगलां तुमी आतां बाबा ह्या वर्सा आनी कोण येनाका कित्याक हे कोविड-19 लागून कोणूच येनाका म्हणून सांगलां आमी. आतां सगळ्या गणपती राया कडेन सगळ्यांक मागणी करता की हें कोविड-19 हें दुयेंस आसा तें जास्तीत जास्त बेगींतल्या बेगीन हें दुयेंस तडीपार करचें. आमकां आख्ख्या दुनियाक जगाक सुशेग मेळूंक जाय आतां अशे पद्दतीन आमी देवा कडेन मागणी केल्ली आसा.